जसे काल आम्ही नॉमिनेशन फाईल केलं आणि रामनवमीच्या दिसा म्हणजे एक बरो आमचो ऑस्पिशियस डे आणि थंयसान आम्ही राम मंदिरान गेले काल. आयज आम्ही दामोदर देवाशी आयल्या त्यांचे ब्लेसिंग घेवपाक. म्हाका दिसता जशे लोकांनी आमकां मोग दाखयला, आशिर्वाद दिला, सपोर्ट दिला, म्हाका दिसता ह्या फावट साऊथ गोवाचो लोक जिखतलो, कित्याक ही तिकीट कॅप्टन मिर्याको रावना. साऊथ गोवाचो लोक जितले एक्टिविस्ट आसा, जितले NGOज आसा, जितले शेतकारी आसा, जितले आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर आसा, आमचे जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा, नुस्तेकार आसा, सगळ्यांचेर जो वार जाल्लो आसा, जे म्हादय पासून झगडटा, हे सगळे आयज इलेक्शनाक रावला. म्हाका दिसता दामोदर देव सगळ्यांचेर बेसांव घालून आमकां व्हडली जीत दितले. इतले सुवातेर कोळसो बंद जावपाक जाय. हांव जाणा कोळसो व्हडल्या कंपनीन कर्नाटकाक जाय, बट कर्नाटकाक बेलेकेरी पोर्ट म्हणटा तो आसा, तो कोळसो थंय व्हरपाक जाता. जेन्ना कोळसो बंद जातलो इमिजिएटली एमपीटीन आता MP आसा, मायनिंग स्टार्ट जावन ओर येतलो. एज लॉंग एज कोल हांगा आसा, सगळे बत नंबर 5, 6, 7, 8 बार्ज बत सगळे काडून अडानीक दिल्या. थंय कोळसो हँडल जाता. तो तर बंद करीत जाल्यार मायनिंग स्टार्ट जावन आयर्न ओर येतलो आनी लोकांक जॉब मेळटलो. सो वास्को जावं मोर्मुगांव, फूल मोर्मुगांव तालुकाक फायदो जातलो, जसो पयलो जातालो. धाकटे धाकटे गाडे जावं मोटरसायकल पायलट सगळ्यांक फायदो जाता. थोडे आपणाच्या स्वार्थाक येता आनी स्वार्थाक वेता. इट इज अ क्लोज चॅप्टर फॉर अस. इट्स अ क्लेन्सिंग प्रोसेस. सो म्हाका दिसता काँग्रेस इज वेअर काँग्रेस इज, आनी हो त्या सायडीक वचून BJPचो मोरल डावन केलो. आयज 18 तारीख आमी दाम बाबाच्या देवळान आयल्या, ताच्या पांयाशी आयल्या. आयज आमी ते मुरगांवच्या MLAक ताणें घात घेतिल्ले पयशांक लागून ताका चॅलेंज करता, जे ताणें म्हळां 80% वोट काडटलो. आयज 17 तारीख दाम बाबाच्या पांया लागीं येवन आमी ताका सांगता, ताका जर 80% पडना जाल्यार ताणें रिजायन जावचें. हें आमचें चॅलेंज. आयज 18 तारीख पळय. आयज हांव बाब नंददीपा कडेन उलयलां आनी ताका हांवें, कित्याक तो म्हजो बरो फ्रेंड आनी वी लूक अप टू हीम एज अ फ्युचर लिडर, बीग लिडर इन वास्को. आनी ताचे बरोबर खुबशे यूथ आसा. चेअरपर्सन आशिल्लो. ह्या फावट ताची बायल ताणें कशी जिखून हाडल्या, दॅट शोज इज पावर. सो हांवें ताका सांगलें की वोट स्प्लीट जावंक उपकारना. BJP जो अत्याचार करता गोंयचेर, ताका आमी एक जावन फायट करपा जाय. आनी ताणें सांगलें आमी फूल तेंको दितले तुमकां आनी तुमच्या कॅम्पेनाक जॉयन जातले म्हणून.